प्रितीच्या बाबयनानू तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाची 9वी चीट 9 ते 13 पर्यंत. आनी आयजच्या शिवर्तमानान कितें घडटा. जेजू माथुवाक आपयता आनी कितें घडटा. जेन्ना आमी जाणो की माथू जाण आसलो एक टॅक्स कलेक्टर. तो ढोण वसूलदाराचें काम करतालो आनी जेन्ना जेजू ताका पळयता माथुवाक आपयता. माथू सगळें सोडटा, आपलें ऑफीस बंद करता आनी जेजूच्या फाटल्यान लागता आनी जेजूक आपल्या घरा कडेन जेवणाक आपयता. आनी थंयसर जेवणाच्या मेजार खूब लोक आसता जे दुसरे ढोण वसूलदार आसले, वायट सांगाती, वायट रस्त्यार चलताले, कित्याक ते एकदम बरे मनीस नासले. आनी कितें घडटा. जेन्ना जेजू आनी आपले शीस ह्या लोकांक जे पातके लोकां बरोबर खातात, फारिजियो येतात आनी तांकां जेजूच्या शिसांक म्हणटा, तुजो गुरुजी कित्याक ह्या लोकां बरी खाता. तुजो गुरुजी एकदम एक सांत मनीस, तो एक प्रवादी, आनी ह्या वायटां बरोबर कित्याक जेवता, कित्याक खाता. आनी जेजू कितें म्हणटा तांकां. जेजू एक बरो जबाब दिता तांकां. तो म्हणटा, बरीं आसतात तांकां न्हय, पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. भाव भयणीनो, आमी सजमता केन्ना की आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातीन, आमच्या गांवांनी लोक जो पातकी आहा, वायट आदारता, आमी तांकां खूब पयस दवरता. आमी सजमता की आमी इगोर्जेक वता म्हणून आमी बरी फामिलीची म्हणून आमी तांकां केन्नाच लागीं हाडिना. आनी आमी कितें म्हणटा, जें आमी आयकता, जें आमी पळयता आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या कानांनी आयकता ह्या लोकां वयर, आमी तांकां पयस दवरता. आनी खरेंच आमी तांकां मोग दाखयना. आमी खरेंच जेजून आमकां मोग दिला तो आमी केन्नाच दाखयना. आमी तांचेर फॉर्मण मारता. ह्या फारिजियो लोकांनी जेन्ना जेजू आसलो ह्या संवसारान, तो हेंच केल्लें. ह्या लोकांचेर, ह्या ढोण वसूलदारांचेर जो लोक वायट आदारतालो, टॅक्स काडटालो, सगळें पातकां आदारतालो, तांचेर फॉर्मण मारलें. तांकां म्हणटा, ह्या लोकां बरी जेजू कित्याक खाता, तुमी कित्याक ह्यांचेर लोकां बरी वेतात, कित्याक तेच ह्या लोकांक पयस दवरताले. आनी आयज जेजू म्हणटा, जो दुयेंत आहा, जो सीख आहा, तांकां वैजाची गरज ना, पूण फकत ताका जो बरो ना तो. आनी तो म्हणटा, म्हाका जाय, म्हाका लोण नाका, दया जाय. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जेजूची दया आमकां मेवल्या, ताची काकूट मेवल्या आमकां, खरेंच आमी देवाचो मोग आमच्या भितर सोल्ला, कित्याक आमी खरेंच जेजूचेर भावर दवरता. तेन्ना जें आमकां जेजून भरलां आमच्या जिवितान, आमकां सगळें बरें दिलां, तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी फुडें सरोंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार आसा, जेजू आमकां कितें म्हणटा, तुमी वसात आनी शिवर्तमान परगट करात, दुसऱ्यांक सांगात हांव इतलो दयाळ, हांव इतलो मोगाळी. आनी बाब भयणीनो, आमीच समजा आमी जेजूचो मोग आमकां मेळोंक ना, वा आमी ताची दया आमकां केन्नाच मेळोंक ना, आमकां केन्नाच त्या जेजूचें जेजून खुर्सार कितें बरें केलां, आमचे पासून रोगोट व्हांवयलां, तें आमकां केन्नाच ताचो फायदो आमकां आमच्या जिवितान मेळोंक ना. आमी दुसऱ्यांक कितें पावोंक सांगतले, आमी दुसऱ्यांक पावचे ना. पूण खरेंच आमकां देवाचो मोग मेवला, खरेंच आमी जेजूची काकूट आमच्या जिवितान फावो जाली आमकां, आनी खरेंच आमी सगळें देवाचें आमच्या जिवितान आमी पळयलां, तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक पावतले. आनी खरेंच पातकी लोकांक, जो लोक वायट आदारता, जो लोक आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या शेजाऱ्यांनी पयस दवरता, तांकां आमी पावोंक आमी जेजूची बरी खबर दिवपाक आमी पावतले. आयज
जेन्ना ह्या शिववर्तमानाचेर आमी नियाळ करता खरेंच आमी जेजू भाशेन दुसऱ्या कडेन वसया फकत जो आमकां बरो करता न्हय जो आमकां वायट करता जो आमकां जो ह्या आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या जिवितान लोकांनी पयस दवरला तांकां वचून ही बरी खबर दिवया जेजूची आनी तांकांय ही माथू टॅक्स कलेक्टरा भाशेन परतून जेजूशी हाडया आनी खरेंच आमी तांकां जेजूचो मोग जेजूची दया जेजूची कृपा फावो जावपाक आमी हें वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा